सकाळच्यान केप्यां बोरीमोळ हांगा कावंटींग बरे रितीन चालू आसलेलें। आतां जशे जशे टायम वयता तशे लोक खुशी जावपाक लागले। थोडे खूब जाण दुकानूय बी गेलेले आसा। तशेंच खूब जाणांक पॅनल जाले, थोड्याले पॅनल इंडिपेंडंटूय बी येयलेले आसा। तशेंच पळोवपाक गेल्यार हांगा एक आतां दनपारां एक इश्यू निर्माण जालो। विलेज पंचायत वेडे कोटमी हांगा जेन्ना डिक्लेरेशन जालें की कॅन्डिडेट इलेक्ट जाले, ते डिक्लेरेशन जातकीर एक डिफीट जालो कॅन्डिडेट म्हणपाक लागलो बोगस वोटींग जालें म्हणून। तेन्ना आमी विचारपाक गेले ताका, जाल्यार तेणें सांगलें की जेन्ना वोटींग जालें त्या दिसा 275 वोटींग जालें म्हणून प्रिजायडींग ऑफिसरान सांगलें म्हणून। आनी जेन्ना कावंटींग जालें तेन्ना कावंटिंगाक कळोन येयलें 299 वोटींग जालें म्हणून। जेन्ना सगळ्या वोट्स कावंट केले, कोणाक कितले पडल्या ते जाल्यार ते सगळे टोटल केले जाल्यार 299 जावपाक लागले। म्हणजे ऑलरेडी 275 प्रिजायडींग ऑफिसरान जालें म्हणून सांगलां। आनी जेन्ना कावंटींग जाता तेन्ना 299 जालां, म्हणजे एक 24 बोगस वोटींग जालां अशें म्हणून तो इश्यू करपाक लागलो। तेणें जेन्ना आर ओ सांगलें, आर ओन ऑलरेडी डिक्लेअर केलेले आसलेले कॅन्डिडेट, म्हणटकीर आर ओन ताका म्हणल्यार ताका सांग अशें तो सांगता, ताका सांगलां कोर्टान चॅलेंज कर म्हणून। तोय म्हणटा आपूण कोर्टान वचून चॅलेंज करता म्हणून। सकाळच्यान एक बरें सुरळीत इलेक्शन चालू आसलेलें। अकस्मात एक अशी वातावरण निर्माण जालें की तें सगळें टेन्स सिट्युएशन जालेलें आसा। टेन्स सिट्युएशन जावन आसलेलें तें आर ओन आतां कंट्रोल केलेलें आसा। तशेंच पळोवपाक गेल्यार वार्ड नंबर 4 विलेज पंचायत वेडे कोटमी हांगा कितें जालां, खरेंच बोगस वोटींग जालां काय जालें ना हें आमकां कळटलें मुखार। केपेंच्यान मयूर नायक, प्रुडंट मिडिया खातीर।